नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. इंग्लीश मुळाव्या शाळांनी पुस्तकां फुडले 15 दीस तरी पावची नात. सध्या कोंकणी पुस्तकां घेवन शिकयतात इंग्लीश. म्हयनो जालो तरी अभ्यासक्रम जायना सुरू. गणेशराज नार्वेकार गोंयच्या क्रिकेट पंगडांतल्यान 6 वर्सां खातीर भायर. अपील करपाकूय मेकळीक ना. जल्म दाखलो कोफुजांव प्रकरणात जीसीएन केली कारवाय. जीसीएची वेंचणूक 22 जुलयाक. गणेशराजाक दिल्ले 30 खेळा मार्क रद्द करचे. दोतोर शेखर सरकाराची दक्षता खात्याकडे मागणी. फाल्स प्रमाणपत्र प्रकरणात खात्याने सुरू केली गणेशराजाची चौकशी. ओटीएस येवजणेचो फायदो काँग्रेस आणि भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी घेतला. रामचंद्र मुळयेचो हेडनात आरोप. ओटीएसाचो बँकेक फायदो जाला असो दावो. परत वेंचणूक लडोवपाचे संकेत. आणि 26/11 मुंबई हल्ल्यांतल्या पाकिस्तानातल्या आनीक एका आकांतवाद्याक दिल्ली विमानतळाचेर अटक. अबू हमजा व मुंबई हल्ल्याची प्रत्यक्ष सूत्रां सांबाळपी कसाबा बरोबरचो आकांतवादी. आता खबरो विस्तारान. इंग्लीश मुळाव्या शाळांक पुस्तकां पावंक नाशिल्ल्यान कोंकणी पुस्तकां वापरून इंग्लीश शिकोवपाचे प्रकार सध्या चल्ल्यात. इंग्लीश शाळांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयांतल्या चडशा इंग्लीश मुळाव्या शाळांक पुस्तकां पावंक नात. पयलीच शाळा सुरू जावन म्हयनो जायत आयला. ह्या सप्तकात पावपा आशिल्ल्या पुस्तकांक आतां आनीक 15 दीस तरी उशीर जातलो. इंग्लीश माध्यमांतल्यान शिकोवपी शाळा वाडिल्ल्यान पुस्तकां मायज छापची पडल्यात अशें शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार म्हणटा. मात अजाप म्हणल्यार शाळा सुरू जाल्ल्याक सध्या कोंकणी पुस्तकां वापरून इंग्लीश शिकोवपाचे प्रकार शाळांनी चल्ल्यात. शिक्षण उपसंचालकांनी ही माहिती दिली. पुस्तकांचो उणाव ना असो दावो सध्या एससीईआरटीचो संचालक नागराज होन्नेकेरी करता. सरकाराचे माध्यमाचे धोरण उसरा आयिल्ल्यान नव्यान इंग्लीश जाल्ल्या शाळांच्या पुस्तकांची मागणी पुराय करपाक मेळूंक ना ही गजाल संचालक मान्य करता. 5000 पुस्तकां बाजारांत पावल्यात. मात आतां उरिल्लीं पुस्तकां फुडले 15 दीस तरी गोंयांत पावची नात. ह्या बोवाळांत मात विद्यार्थ्यांचो अभ्यासक्रम पुरायपणान चालू जावपाक म्हयनोभर उशीर जाला. शिक्षक कोंकणी पुस्तकां वापरून इंग्लीश शिकयतात तरी कशी असो प्रस्न स्वता शिक्षण खात्याक पडला. पणजेच्यान आमचो खबरांकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबरांकार तुळशीदास च्यारी. गणेशराज दयानंद नार्वेकाराक गोंयच्या क्रिकेट पंगडांतल्यान 6 वर्सां खातीर भायर दवरला. जल्म दाखलो कोफुजांव प्रकरणात अकबर मुल्ला समितीच्या अहवाला वेल्यान गणेशराजाचेर जीसीएन ही कारवाय केल्या. ताका फुडलीं 6 वर्सां जीसीए वा बीसीसीआयच्यो क्रिकेट मॅची कसल्योच कार्यावळी वा प्रशिक्षण शिबिरांत वांटेकार जावंक मेळचे ना. जीसीएची वेंचणूक येता त्या 22 जुलयाक थारल्या. जीसीएचे व्यवस्थापकीय समिती सोमारा ही घोशणा केली. जीसीएचो आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकाराचो पूत गणेशराज उर्फ अनीश नार्वेकारान अंडर 15 सर्तींत खेळपा खातीर जल्म दाखलो लायलो तातूंत कोफुसांव आशिल्ले. ताचे नांवान 2-3 जल्म दाखले दिल्ले आसात. गणेशराजाचेर एक ना एक दीस हे प्रकरण शेकतले म्हणपाची चर्चा फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन सुरू आशिल्ली. सोमारा चवकशी समितीन हो निकाल दिलो. गणेशराजाच्या क्रिकेट फुडारा खातीर हो जबरदस्त धपको. The committee has recommended expulsion of Mr. Ganeshwaraj Narvekar from all the activities and participation of GCA for 6 years. These include participation in BCCI tournaments and all tournaments recognized by GCA. He is further banned from attending training camps. The investigation committee has found Mr. Ganeshwaraj Narvekar guilty in submitting fake and false birth certificate to participate in BCCI tournament under various names. Also, his parents, Mr. D.G. Narvekar and Mrs. Sushma Narvekar, have been guilty for forging certificate on the purpose and made serious malpractice. It has also been observed that he was instrumental in groupism, exerted influence on the team selected due to his father's control in the affairs of GCA. ह्या बंदीच्या आदेशाक आव्हान दिवपाची मेकळीक गणेशराजाक दिल्ली ना हें विनोद फडकेन स्पश्ट केलें.
मात 22 जुलयाच्या वेंचणुके उपरांत जीसीएची नवी समिती ही बंदी जाय जाल्यार फाटी घेवंक शकता. This is done by Goa Cricket Association. So it can be overturned by the new committee. Who knows? There are about the new committee which will come into force after the Yeah. We can't speak from somebody else's behalf, but I will tell you the facts of the investigation. This investigation was based on truth and evidence given by BCCI. The chairman Akbar Mullah had written to the Board of Conduct of Cricket Association that he has been appointed to investigate on this allegation. And BCCI has sent a 100-page compliance report to the chairman, which was routed to the office of GCA. अकबर मुल्ला आणि मयूर सावकार म्हणतात चौकशी समितीन गणेशराजाक ख्यास्त सुचयिल्ली ना. But the 6 years period जो लायला, it's not been put by you. No, we cannot put that. We cannot put that. We have to put. We have given recommendation. These are the findings. As per the findings, whatever decision based on our reports, they will take the decision. आमकां पावर ना तो पावर फकत गोवा क्रिकेट एसोसिएशन आहा. आमी फकत इन्क्वायरी करून तांकां आमी सबमिट केला रिपोर्ट. Okay, so in your inquiry, it is safe to say he was found guilty. Yeah. He definitely yes. And the evidence is there. We have produced the evidence with the certificates, with the score sheets, with different name he has played, which year he has played. We got it from the BCCI under the letterhead. They have written to us. Goa Cricket Association has given. We have attached to our report. Everything is attached to our report. Including based on that report. Yes. Including we are submitted 2 birth certificates in different names. One is Ganesh Raj Narvekar and the other is Yananish. परवरेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आणि चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार. इतले मजगती गणेशराज नार्वेकाराक दिल्ले 30 खेळा मार्क रद्द करचे अशें दोतोर शेखर साळकारान दक्षता खात्याकडे मागला. गोंयच्या रणजी पंगडाक खेळिल्ल्यान आपल्याक 30 खेळा मार्क दिवचे ही गणेशराजाची मागणी मान्य करून ताका मार्क दिले. गणेशराजान फाल्स प्रमाणपत्र दिल्ल्यान ते मार्क रद्द करचे अशी कागाळ दोतोर साळकारान वर्सा फाटीं विजिलन्सा कडेन केल्ली. ती चौकशी सध्या चल्ल्या. I had applied 1 year back की the education डिपार्टमेंटान इन्वेस्टिगेशन करचें की ताजे ताणें मार्क घेतल्या 30 मार्क घेतल्या अंडर स्पोर्ट्स पॉलिसी मिस्टर गणेशराज नार्वेकरान आनी ताणें सगळीं फेक सर्टिफिकेटां दिल्या. सो ताजें इन्वेस्टिगेशन करचें म्हणून 1 year back दिल्लें. सो विजिलन्साचें म्हाका लेटर आयिल्लें फॉर दे हॅव फॉर्मेटेड कमिटी इन्वेस्टिगेट इनटू फॉल्स बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ गणेशराज नार्वेकर आनी ते डॉक्युमेंट्स सगळे सबमीट कर म्हणून. So today I have submitted all the documents to them, so they will do an internal inquiry, and let's see what happens out of this inquiry. There were almost 89 clubs present, actually around 100+ life member actually. That means there was a tremendous response, and जे enthusiasm clubani they आपले suggestions दिली, it was really worth appreciating, and we have accepted all those things. As a special committee जाल्यार मागीर बसून आनी कितें तांची सजेशन आहा क्लबांची, that also can be taken care of. So I think finally democracy will prevail in Goa Cricket Association. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.